गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 12वेच्या परीक्षेक बुधवारच्यान सुरवात जाल्या। ही परीक्षा 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च मेरेन जातली। अंदू 20 केंद्रांनी वट्ट 17,987 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात। हातून 8,550 चले आनी 9,437 चलयांचो आस्पाव आसा। मजगती फाटल्या वर्सा 19,377 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली। तातले 18,479 विद्यार्थी पास जाल्ले। फाटल्या वर्सा 95.46% निकाल लागिल्लो। माझे नाव अब्दुल अजीज आणि एग्जाम बरे गेला आमचे खूप बरे दिसला आमचे एग्जाम बरोबर। फर्स्ट टाइम हांव बोर्ड दिला लायफान। 10थान आमी बोर्ड दिवंक ना बिकॉज ऑफ कोरोना आनी फर्स्ट टाइम लायफान दिला बोर्ड एग्जाम। बरे दिसला एग्जाम दिवन। थँक्यू।